69 येयले आमचे शॉप 66 येयले 69 हॉटेलात आमी पावले पूण अशें आमकां दिसता की हे आमकां अन्याय केले कशें दिसता की आमकां सांगनासतना लास्ट मुमेंट हायकोर्टान ऑर्डर हाडून आनी आमकां आतां रस्त्यार उडयले कशें दिसता की आमचे कडेन आनी कांय उपायच ना आमचे कडेन ना घर आहा ना कितें दुसरें आमचे वेवसाय आहा बिजनस ना आमचे कडेन पयशे ना आमकां अशें दिसता की आमकां खूब अन्याय केले अशें दिसता आमकां. तूं हांगा जल्माक येयल्लो हेच बिल्डिंगेन आनी हांव जल्मान येयल्लो हेच बिल्डिंगेन आनी भुरग्याच्या भुरगेपणासून व्हडल्या हेच बिल्डिंगेन जाल्लो पूण आयज तुका आतां वचपाक जायना कांय म्हाका आतां कांय ना म्हाजे कडेन हांव आतां रस्त्यार पडलेलो आसा कितें करचें आतां तुमी विचार करात. तुका ओनरान बी कितें रायट्स बी कितें उलयलें डिस्कशन जाल्लें ना कांयच येवना आमी चिंत्ताले की ओनर आमकां कितें सांगतलो काय आमी उलयतले म्हणून सो वी आर ऑल रेडी टू टॉक टू हिम सिटींग अक्रॉस द टेबल बट अनफॉर्च्युनेटली ही हॅज टेकन द कॉल डायरेक्टली फ्रॉम द हाय कोर्ट and told us to vacate within 2 weeks and that is now it has become just hardly 2-3 days. आता 2 दिवसात 3 दिवसा भितर आमी कशी वेवस्था करतले हे म्हाका आतां काय तितलें येयना तकलीच चलना आमचे आतां सगळेचे फॅमिली तुजी आयदनां बी शिफ्ट करपाक तुका कितें दीस म्हणजे टायमींग इज इनफ एड्युकेट टायम इज देर. No, it is not given adequate time, na. Adequate time is not given. We have no time, place to stay now. I have no other options. This was the only flat where I and my brother used to stay, with our family used to stay. We have no other flats with us. So we are all on the street. My mom and born paper is over here only. From childhood, I was born over in this building. I आता am brought फुडें up कितें in this building. आता फुडें कितें तुमची तयारी. आता सध्या म्हाका काय लक्ष येना कितें करपाचें म्हणून आय एम टोटली ब्लँक नाव द ओनली आय फील इट इज वी हॅव डन injustice to us without giving any particular time at least. We were ready to sit across the table and discuss with the Nevgi. So what shall be done, what should be done. We were ready and we are still now also ready to talk to him. There is no issue on all the tenant side. I can assure you की all the tenant side we are ready to talk. पण ओनर फुडें आयलो तूं सद्या ना काय देऊना अजून सकाळी येऊन गेलो खबर येवन गेलो बेश्टो येऊन गेलो. आज 22 वर्सां जाली. पूण तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन बी आसलें. आमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना. हे सगळें जालें तेंचे सडनली पयलीं ते येयल्ले पूण आमच्या उलय नासले ते आपुणूच येवन तुमी टेस्टींग केलें आनी कितें जालें वयर व्हरून नोटीस मारल्या 1 वर्सा पयलीं आनी आतां हे कितें केलें तें आमकां तेच्या बद्दल कांयच खबर ना. तेच्या उपरांत मागीर आमी आतां लेटर बी केल्या म्हणल्यार तेका बी धाडल्या नोटीस ओनराक. फुडें कितें तुमचें फुडें आतां कितें सरकारान पळोवपाचें आमच्या कितें काय करपाचें तें. पूण तुका काय आतां सद्या काय सांगूं ना. कांयच ना अजिबात ना. हे आतां सडनली सगळें जालें आतां सामकें एकदम सडनली कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना आमकां. हांव डायरेक्ट पुलिसीन सांगपाक खाली कर म्हणून. पुलिसांनी आमकां कांय सांगूं ना. पुलिसांनी आमकां चालिल्लें विचारलें तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन कितें मेळ्ळें आमी सांगलें आमकां इन्फॉर्मेशन कांयच मेळाक ना कसलेंच मेळाक ना. मागीर ते वगैरे वयले आनी गेले ते. आतां फुडें तुमी कितें तयारी बी केल्या. पळय आतां हे बाकीच्या सगळ्या बरोबर तेंच्यांनी आतां कितें ठरयलें ते प्रमाणे मागीर करतले. काम करता विश्वास गणेश भवन आनी आयज तुका कितें इन्फॉर्मेशन बी दिलें कितें केन्ना. काय ना काल सांजचे येयला पुलीस दिलं खाली कर म्हणले आता खाली करता आनी काय ना म्हाका कोणी कांय सांगू ना पयलीं तेजे पयलीं कोणी म्हाका कांय सांगू ना. पूण आतां फुडें वचपाचो खंय तूं कितें बी आय. फुडें काय ना गांवन वचपाचें आनी काय ना पयलीं कितें टायम दिले कितें करता तेवढे आतां ऑलरेडी कोणी विचारलें ना म्हणटा मागीर पळया म्हणटा पंचायत सभा पळय अर्जंट. दुकान कितले वर्सां जालें म्हण चलयता तूं हें हॉटेल. 20 वर्स जाले सद्या 20 वर्सां. आतां तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.